हांव धवळे नागरीक समितीचो प्रेसिडेंट विशांत नायक। आमचे धवळे नागरीक समिती तर्फे आमी हे 4थें ऑल गोवा आकाशकंदील स्पर्धा आयोजीत केल्ली। तेन्ना आमकां हांगा बरोचसो प्रतिसाद मेळटा। आमी हे कलेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर ही एक स्पर्धा आयोजन करता। तेन्ना तितून दुबाव ना की हे कलाकार जे आसा आमकां दिसता खूब मेहनत करता, तांकां तेंच्या कलेक बरो प्रतिसाद मेळचो। आयज आमची 4थी खेप आनी ह्यान फुडें आमी ह्यान पेक्षा आनी चड बरें करूंक सोदतात आनी ही कला जी हेंची पळोवपाक आमकां भरपूर सुंदर दिसता आनी अशेंच आमच्या गोंयकारांक आमी तसो साथ दिवन फुडें आमी हो प्रोग्राम आनी वाडोवपाक सोदतात। म्हजें नांव जयंत वागोणकर। हांव आकाशकंदील करता हांगासर आनी पररा म्हाका 1900 आकाशदिवे आसले, तितून सेकेंड प्रायज मेळिल्लें आसा। आनी हांव अशें सांगूंक सोदता की जाका कोणाक कितें डावट आसा, आमी कितें विकतें हाडटा जावं थर्माकोल कितें यूज करता अशें दिसता जाल्यार पर्सनली आमचो एड्रेस आहा खंय जाल्यार आमकां येवन मेळचें। जाल्यार आमी अशें केलां की मोबायलार व्हिडिओ काडून दवरलेली आसा, ती तुमी पळोवं शकता वा आमी कशें कितें करता वा खरेंच करता काय ना ते तुमी चॅक करूं शकता। तुजो आकाशदिवो करतना तुवें कसल्या हेजेर केल्लो आसा, कसल्या वस्तू पासून केल्लो आसा? म्हाजो आकाशदिवो केल्लो आमी जे बांबू आसता पळय तो यूज केला आनी बांबू एक फोली यूज केले ताका आनी फेविक्विक आनी फेविकॉल हे एक 5 गोश्टी पासून आमी यूज केला आनी माती यूज केल्ली आसा, ज्यो मुर्त्यो बिर्त्यो कितें करता पळय त्यो। फोली यूज करतना तुमी रेडीमेड क्राफ्ट हाडला काय तुमी स्वता कापून तो लायल्लो आहा? आमी स्वता कापून लायल्ल्यो आसा, कट केल्ल्यो आसा आनी कट करून तांचे डिजायन करून आमी लायल्ल्यो आसा। सुनील नायक, कुमारजुंयचो आनी आमी ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक जे आमी हांगा स्पर्धक जे आसा न्हू तितले खंयच्याय कानो कोपऱ्यान आमी गोंयांत जे स्पर्धा जाता थंयसर पार्टिसिपेट करता। पण आमकां आमचे फोंडा तालुकान जावं आमच्या हे एरियेक सावथाक म्हणटू आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा। जे आमची खरी कलाकृती जी आहा न्हू तेजेर आमकां मान मेळटा। आमी कॉम्पिटिशनाक खंयसरूच अशें हें करिना कितें आमी प्रायज कितलें जावं आमचे एमावंट कितलो तेजेर केन्नाच हें करना। आमची जी कला जी आहा न्हू ती सादर करपाक आमी सदांच आमचे जे कितें आमी काम केलां तें दाखोवपाक लोकां खातीर वयता।